आंतोनियो वासाचो जन्म 29 डिसेंबराक कुठ्ठाळी गांवांत जालो। कुठ्ठाळीच्या आवर लेडी ऑफ पर्पेच्युअल सुकूर हायस्कुलांतल्यान तेंच्यांनी आपलें शिक्षण पुराय केलें। मागीर 1991 तेंच्यांनी राजकारणांत पदार्पण केलें आनी त्याच वर्सा ते कुठ्ठाळी पंचायतीचे डेप्युटी सरपंच जाले। 1991 ते 2011 मेरेनच्या कार्यकाळांत ते 2 वेळा सरपंच जाले। जेन्ना पूर्ण जगार महामारीच्या काळात लोकांक त्रास जालो अशा वेळाचेर कुठ्ठाळीच्या लोकांक आंतोनियो वासाच्या रुपान मदतीचो हात मेळ्ळो। ऑक्सिजन सिलिंडर जावं किंवा ॲम्ब्युलन्स, ऑक्सिमीटर जावं किंवा लॉकडावनाच्या वेळार लोकांक खातीर धान्य पुरवप, हे सगळे काम तेंच्यांनी स्वता केलें। तेंचे समाजा खातीरचे कार्य आनी पॉप्युलॅरिटी पळोवन कोर्तालीम कॉन्स्टिट्युएन्सी नागरीक समितीन 26 डिसेंबराक जाहीर सभेंत येता ते 2022च्या इलेक्शनाक तेंचें नांव सूचीत केलें आनी खोशयेची गजाल म्हणजे तेंच्या ह्या सूचीक बाब आंतोनियो वाजान स्विकार केले। 2020 जाल्लेल्या जिल्हा पंचायत इलेक्शनाक ते 4567 अशा प्रचंड मतांनी निवडून आयिल्ले। आयज जन्मदिसाची परबी भेटयतना तेंच्या बऱ्या मागपी लोकांनी तांकां बऱ्या आयुश्या खातीर आनी फुडल्या वाटचाली खातीर शुभेच्छा दिल्यो। हांव सानिंद गामा डेप्युटी सरपंच ऑफ कोर्तालीम। हांव आंतोन बाबाक आयज उनुनीत परबी दिता कित्याक ताचो जल्म दीस म्हणून। तो एक बरो मनीस आनीक तो आमचे पासत हांगासर जायतें काम करता आनी जायतें काम करूंक ताका आनीक उर्बा दिवंक आमचो ताका तेंको जाय। देखून हांव आनीक फावटी ताका ताच्या जल्म दिसाची परबी हांवडेतां आनी देवान ताका लांब जिवीत दिवचें आनी लोकांची सेवा करूंक बरें बळ आनी शक्ती दिवची म्हूण मागता। हॅपी बर्थडे आंतोन बाब। हांव मानुएल सिल्वा, पंच वॉर्ड नंबर 4 कुठ्ठाळी पंचायतीचो। हांव आंतोन बाबाक जल्म दिसाची परबी दिता आनी ताका बरी भलायकी हांवडेता आनी ताका बरें बळ दिवचें लोकांची फुडें कामां करपाक आनी आमी कुट्टाळकार सदांच आंतोन बाबाचे बराबर आसतले। हांव सिंथिया डी सिल्वा, एक्स जिला मेंबर, प्रेजेंट पंच मेंबर केलोसी विलेज। बाब एंटोनियो वाजाक जल्म दिसाची उनोनीत परबी दिता। तो लोकांक सदांच आपलो तेंको आनी सहकार दिता आनी ताका हांव फुडाराक बरें येस हांवडेता। हॅपी बर्थडे एंटोनियो वाज। हांव एसबॉर्न डिसोजा, पंच मेंबर ऑफ वॉर्ड 7 V.P. केलोसी। आयज हांव आमच्या आंतोन बाबाक जल्म दिसाची उनुनीत परबी हांवडेता। बाब आंतोन वास, तूं एक सादो आनी खालती मनीस, शेतान काम करपी, शेतकारां पासत मुखार सरपी आनी हो फार्मर्स क्लब उगडपी। शेतकारां पासत तुवें तांकां शेत कोसपा मशीन तशेंच मरणाच्या टायमार लोकांक हर्स वॅन प्रोवायड करपी आनी कोवीड टायमार लोकांक सिलिंडर दिवपी। हेका लागून आमी तुज्या सांगाताव आसाव आनी तुका हान मारून मुखायली वाट आमी चलतले। हेच म्हणून हांव तुका विश यू हॅपी बर्थडे म्हणटा। A very happy birthday to Mr. Antonio Vas. I, Sylvia D'Souza, Deputy Sarpanch of Village Panchayat Velsampali Sorshi, would like to extend my heartiest birthday wishes to our very dynamic and outstanding Zilla Panchayat member of Cortalim Constituency, Mr. Antonio Vas. I must say that we are very fortunate and blessed to have Mr. Antonio Vas as our Zilla Panchayat member, कित्याक ताणें आमच्या गांवांत खूब बरो वावर केल्लो आसा, जावं तो डेव्हलपमेंटल वर्क, जावं आमच्या एंटायर कोर्तालीम कॉन्स्टिट्युएन्सांक फ्री सुविधायो दिवपाचें काम वो गरिबांक पावपाचें आनी हो ताचो बरो वावर फुडें व्हरूंक देवान ताका आदार दिवचो। आनीक एक ताचें विजन आसा, हें फुडलें येता तें 2022 एसेंब्ली इलेक्शनान कॉन्टेस्ट जावपाचें, तातूंतूय ताका सक्सेस मेळचें हो म्हजो आवडो। वन्स अगेन आय विश मिस्टर आंतोनियो वास ऑल द बेस्ट एंड अ वेरी हॅपी बर्थडे। म्हजें नांव जयमारी फुटदाद, हांव मेंबर वॉर्ड नंबर 1 विलेज पंचायत कांसावली आरोसी कुयेली। हे कांसावलीचे पंचायतीचे आमी आदले सरपंच आनी आतांचे पंच। म्हज्या सगळ्या वाड्याच्या लोकांच्या नांवान बाब आंतोन तुका हांव जल्माची उनोदीत परबी हांव दितां। बाब आंतोन,
आज त्या परबी दिसाक तुका हांव सांगूंक सोदतां, जो आदार आनी सहकार तुवें आमकां दिलो, अदीक करून हे कोविडाच्या वेळार पॅन्डेमिकांत जेन्ना लोक संकश्टांत पडलो, जेवणा खाणाक लोक त्रासांत पडलो, त्या वेळार तुवें जायते तुजो आमकां आदार दिलो. फ्री तुवें आमकां जेवणाच्यो वस्तू आमकां पावयल्यो. तशेंच एम्बुलन्स सर्वीस, एम्बुलन्स आमकां आमच्या वाड्यात आमच्या गांवांतूच एक लोकांक आदार जावपा खातीर तुवें एम्बुलन्स दिल्लें. हे तुवें जायतो लोकांचो जीव वाटायलो. तितलेंच न्हय, हे कोविडाच्या टायमार जायतो लोकांक ऑक्सिजन ना जावन लोक त्रासांत पडलेलो. आमचे एम.एल.ए. आसले, सरकारी अधिकारी आसले, मिनिस्टर आसले, ताणें पासून आमच्या बारीक समाजाच्या लोकांक, ज्या गरजेवंतांक लोकांक जे ऑक्सिजनाची गरज पडली तेन्ना कोणूच आमकां पावोंक ना. पूण तुवें स्वताक आमकां जायत्या लोकांक सिलिंडर, ऑक्सिजन सिलिंडर हाडून आदार दिलो. हे खातीर तुका हांव सगल्याच्या काळजांतल्यान, सगल्याच्या नांवान तुका देव बरें करूं म्हणटा. आनी हांव म्हणूंक सोदतां, बाब आंतोन बाब, तूं जावन आसा म्हणून एक कोवीड सेवियर. हे तुज्या वावराचेर देवान भरपूर आशिर्वाद घालूं, सदांच तुका देवान सांबाळूं आनी राखूं, अशीच आमच्या लोकांची तुका सेवा करूंक आदार दिवं. आनी सगल्यांच्या नांवान बाब आंतोनिवास तुका आनीक एक फावट व्हडलो खुशालकायेचो दीस हांव येता आनी म्हणूंक सोदतां, विश यू हॅपी बर्थडे बाब आंतोन बाब. हांव हिलारियो फिग्रेडो, कुट्टाळचो क्रिडसीचो एक सरपंच, आंतोन बाबाक हॅपी बर्थडे म्हूण एश हांव उलयतां, बरें हांव उलयतां. आनीक ताचें समाजसेवक काम आसा तें चालूच दवरूंक मागता. हांव डॉमिनीक फेर्नांदीस, एक्स पंच, कोर्तालीम केलोसी पंचायतीचो. हांव आंतोन बाबाक काळजांतल्यान वीश करतां हॅपी बर्थडे. आनी जो तो वावर तेणी चालू दवरला तो तसोच चालू दवरूंक देवा लागीं मागतां. हांव विन्सेंट परेरा, एक्स डेप्युटी सरपंच, कोर्तालीम विलेज पंचायत. बाब आंतोन बाबाक जल्म दिसाची परबीं हांव उडयतां आनीक विश यू मेनी हॅपी रिटर्न्स ऑफ द डे. बाब आंतोनिवास आमकां जाय तो हांगा आमच्या कोर्ताली केलोसी विलेजीक हेल्प करता, कोर्ताली कॉन्स्टिट्युएन्सी हेल्प करता म्हणल्यार जाता. जायतो तेणी आदार केला. शेतकारांक कुसपाक मेशीन दिता, लिवपाकूय मेशीन दिता आनी इतली फॅसिलिटी दिता की आमकां मोर बरें एग्रीकल्चर क्रॉप पिकोवंक आमकां अदीक उमेद हाडटा. तशेंच जायत्यो आदो फॅसिलिटीज तो आमकां दिता. जावं तुका मॉर्ग आसा, हेल्थ वॅन आसा, एम्बुलन्स आसा आनी खंयच्याय वेळार आपयल्यार तो रोखडोच आपल्या मनशाक धाडटा आनी मनीस ना जाल्यार आपुणूय येता. जिल्ला पंचायत मेंबर जाला तो, पंचायत जालो, जिल्ला पंचायत जाला आनी आमकां हेजे वयर हाडपाक ताका एक एम.एल.ए. करपाक आमची इच्छा आसा. आनी ही इच्छा पुरी करपाक आमी सगळे कुट्टाळी कॉन्स्टिट्युएन्सीचे लोक फुडें सरतले म्हूण हांव आशेन रावतां. आनीक एक फावट बाब आंतोनिवासाक हॅपी बर्थडे म्हणा आनी विश यू ऑल द बेस्ट. मेनी हॅपी रिटर्न्स ऑफ द डे. म्हजें नांव नोवेरा कारवालो. बाब आंतोनिवासाचें व्हडपण म्हणल्यार ताची ल्हानविकाय. हे ल्हानविकायेंतूच तो समाजांत एक बरो समाजसेवक कसो वावुरला आनी आजुनूय वावुरता. ताचो हुस्को चडसो गरजेवंता सगळें आसलो आनी हांवें चयलां ते भाशेन आमच्या गांवांत पासून जायती आमची पिडेस्त भाव भयण आहलीं जाचे लागीं चलोंक जायनासलें, हुस्कोत ती तेंचे गरज प्रमाणे तांकां चयलें आनी तेणें ताका व्हीलचॅर पासून प्रोवायड केलां. आनी तशेंच थोड्या गरजेवंतांक ताणें आपणा कडेन घडटा ते भाशेन आनी तेची गरज प्रमाणे ताणें ताका आदार दिला. आयज ताच्या जल्म दिसाचे निमतान हांव ताका उनुनीत परबीं दितां. देवाक दिनवासता हे असलो बरो मनीस आमकां फावो केला देखून. म्हजें नांव जोकीम डिसोजा. हांव पालीतोळें शेतकाराचें एसोसिएशन हाचो जनरल सेक्रेटरी म्हूण काम करतां. पयले सुवातेर आयज हांव म्हज्या नांवान आनी म्हजे दुसरे कमिटीच्या नांवान आनी सगळ्या म्हज्या शेतकार भावा भयणीच्या नांवान आमच्या बाबा आंतोन वाजाक जल्म दिसाची उनुनीत परबीं दितां. आयज आमी सगळे शेतकार हांगासर उबे आसात जाल्यार फक्त तुका लागून.
जायतीं वर्सां जालीं तूं आमकां ह्या शेतान आमकां जी मेशिनरी लागता, ट्रॅक्टर जावं हार्वेस्टर, तूं आमकां सोंपेपणी दिता. आनीक तुजें व्हडलें काम म्हणल्यार तूं आमच्या शेतकार भावा भयणांचे पयशे पासून घेना. हाका लागून आमी तुका काळजांतान सगल्या शेतकार भावा भयणांच्या नांवान देव बरें करूं म्हणटा. आमी तुज्या फाटल्यान आसा म्हूण हांव तुका ह्या आमच्या शेतकार भावा भयणांच्या नांवान आश्वासन दितां. मॅनी मॅनी हॅपी रिटर्न्स ऑफ द डे म्हणून हांव देव बरें करूं म्हणटा. हांव लाजार कारवालो गांवांत सांकवाडचो. हांव बाब आंतोन वाजाक हॅपी बर्थडे विश करता आनी ताचो उपकार वाटयता, कित्याक आमकां ताणें आपल्या ऑफिसांत हाडून कृषी कार्ड करून दिल्यान आनी जायते उपकार ताजे आसात. जायते फावटी तो आमकां कसल्याच कामाक हेल्प करता. आमी ताका बरें आवडटा आनी हॅपी बर्थडे म्हूण विश करता. हांव कितेर मारी मुर्डी वाड्यांतलें कांसावले पंचायतीचे वांगडी बाबा अंतोनियो वास तुका जल्म दिसाची परबी दिता. हांव एक शेत कामती कोश्टी वावर करपी. बाबा अंतोनियो वास तुवें आमकां कोसपाचें मशीन तशेंच निवपाचें मशीन फुकट दिवन एक कोश्टाक तुवें आमकां जायतो आदार दिलो. ते पासत हांव सदांच तुजें उपकारी आनी बाबा अंतोनियो वास तुजे पासत दुनिया देवा लागीं मागता. देवान तुका असोच मोगाचो दुसऱ्यांक आदार दिवपाचें मोन दिवन असोच तुजो वावर फुडें वचो आनी दुनिया देवा लागीं भरपूर तुजेर बेसांवां मागता. आनी शेवटाक म्हणून बाबा अंतोनियो वास विश यू हॅपी बर्थडे. म्हाजें नांव राजू मंगलदास नायक. हांव मांगेरीश देवस्थानाचो उपाध्यक्ष. तेन्ना हांव आंतोन बाबाक हॅपी बर्थडे म्हणटा आनी ताका जल्माची परबी दिता. आयज आमी हांगा देवळा कडेन आसा तेन्ना आंतोन बाबान खूब आमकां हेल्प केल्लें आसा मांगेरीश देवस्थाना. आयज ही शेड दिसता न्हू ती तेणें घातली आसा. आमी ताका एक उतरान सांगलें बाबा आंतोन बाब आमकां एक शेड जाय म्हणून ताणें आज शेड घातली आसा. तेन्ना ताका ते सायडीनूय शेड कंप्लीट जावपा आसा. ताणें सांगलां दुसरे हेका हेटम आपूण घालून दिता म्हणून सांगलां. तेन्ना हांव आंतोन बाबाक देव बरें करूं म्हणटा, कितें देवस्थाना आमकां तूं खूब हेल्प करता आनी अशेंच तुजें आमकां आदार मेळचो. तेन्ना हांव तुका परत एकदां हॅपी बर्थडे विश करता. हांव शुभांगी नायक, महिला मंडळाचे अध्यक्ष. ओम साई महिला मंडळ हो आमचो महिला मंडळ चलता. आतां 10 वर्सां जालीं, पूण आमकां आंतोन बाबान खूब हेल्प केल्लें आसा आनी हेजे फुडें तो हेल्प करतलो म्हणून आमी जाणा. तेन्ना आमी तेज्या फाटल्यान महिला मंडळाची सगल्यो बायलो तेज्या फाटल्यान आसा आनी तेजो बर्थडेक आमी हॅपी बर्थडे म्हणून विश करतात. तेन्ना तो फुडल्या कामाक आमकां खूब आदार दितलो हे आमी सगल्यो बायलो जाणा आनी आमी सगल्यो बायलो तेज्या फाटल्यानूच आसतली. हॅपी बर्थडे आंतोन बाब, तुका खूब आयुश्य दिवचें लोकांचें काम करपाक. हांव संदीप नायक, सांकवाळे शांतादुर्गा देवस्थानाचो अध्यक्ष प्रेसिडेंट तशेंच एक्स पंचायत मेंबर सांकवाल विलेज पंचायतीचो. हांव आज बाब श्री आंतोनियो वाज हांकां हांव तेंचे वाडदिवसाची उनुनीत परबी दिता. हॅपी बर्थडे. तुमचें जें वावर, तुमचो जो कार्य आहा जे कोर्टालीम कॉन्स्टिट्युएन्सी खातीर हें खूब वर्णीय आसा, सगळ्यांक मानवलेलें आसा. ज्या प्रमाणे म्हाका सांगून दिसता आंतोन बाब तुजें काम, तुजें कार्य जें खंयच्या क्षेत्रान अशें जावना अशें ना. फ्रॉम ग्रासरूट लेवल टू टॉप म्हणटा तशें सगळे क्षेत्रान, जावं ते मेडिकल क्षेत्रान म्हणल्यार हेल्थ सेंटर हितून हेल्थ केअर लोकांचे कोविडा खातीर तुमी कितलो वावुरलो. लोकांक एम्बुलन्स फ्री दिल्या, जावं मॉर्ग वॉटेवर कितें जें पळय आहा तुजे कडेन जाता त्या प्रमाणे एक MLA सुद्दां इतलीं वर्सां ह्या आमच्या कोर्टालीम कॉन्स्टिट्युएन्सी करूंक शकलो ना म्हूण कोण मिनिस्टर करूंक शकलो ना. बट तूं मिनिस्टर ऑर MLA नासतना तूं हे कोर्टालीम कॉन्स्टिट्युएन्सी खातीर जितलें काम केलां हें खूब वाखाणणे सारकें आसा. जशें हांवें म्हटलां हेल्थ सेंटरान, तशेंच कोविडा टायमार तूं वावुरलो. देन मुखार हांव जर दुसरें क्षेत्र पळयत जाल्यार तुका स्पोर्ट्स भुरग्यां खातीर बरें तुवें एक स्पोर्ट्स एकाडेमी ओपन करून दिल्या. भुरग्यां खातीर बरें एक
स्पोर्ट्साचे फुटबॉलाचो तूं एक बरो हें आसा त्या प्रमाणे म्हाका सांगन दिसता तुजे जे विचार आसा ते हांव लास्ट कांय 30 इयर्स पर्यंत पण तुका पळयता बिकॉज आमी एकाच स्कुलान शिकपी ऑलरेडी पेपेचो सगळो हायस्कूल ह्या स्कुलान सो तूं 30 इयर्स तुजी जी पळय हांवें पळय काम पळयलां त्या 30 इयर्सां भितर तूं एक नॉन करप्ट एक नॉन तुजेर कसलेंच एलिगेशन नासतना तूं 30 वर्सां जी पळय लोकां खातीर सेवा केला ही सामकी एक आदरणीय आसा एक हितून मातूय दुबाव ना परत हांव तुका जे तुज्या वाडदिवसा खातीर हांव एक तुका बरी परत एक उनुनीत परबी दिता आनीक एक तुजो एक विचार आसा की हे कुट्टाळ्यान कोर्तालीम कॉन्स्टिट्युन्सीन एक मेडिकल एक हॉस्पिटल जावचें हे तुजो विचार जो आसा हो तूं मुखावेल्या काळान परिपूर्ण करतलो जर जायना जाल्यार तें तुजें आमचें जें हेल्थ सेंटर आसा तें अपग्रेड करपाक तुजो विचार आसा हो बरो पैकी विचार आसा कित्याक आयज कुट्टाळे कॉन्स्टिट्युन्सीन कुट्टाळे मतदारसंघान एक डॉक्टर अवेलेबल आसना डे टायम तर आसलो जाल्यार नायट टायम लोकांक भरपूर त्रास जाता सो हो प्रॉब्लम लोकांचो तूं घेवन हो प्रॉब्लम तूं सॉल्व करतलो अशी आस्त बाळगायता आनी परत एकदां तुका हांव हॅपी बर्थडे म्हणटा थँक्यू हांव रेमेडियस वाज बांद्या फोर्साचो ब्रादर म्हूण एक काम करता एक दुसऱ्या पासो सेवा करता आनीक हांव आंतोन वाजाक हॅपी बर्थडे म्हणटा आनीक सगळ्या म्हज्या कॉमेडीच्या नांवान हांव ताका आनी एक फावटी देव बरें करूं म्हणटा आनी तसोच ताणें म्हाका जायतो आदार दिला आयज हांव ताका ह्या वाड्यान जितले फावटी पयले फावटी तो पंच जावन जायते ताणें काम केलां इतली सेवा केल्या लोकांची जायत्या लोकांक तो पावला हांव ताका ह्या ताच्या वावराक वालोर दिता आनी तसोच तो पंच जावन जसो पयले फावटी आमच्या वाड्यान केला तशेंच दुसऱ्या वाड्यान ताका लोकांनी विचून काडलो आनी दुसरी सेवा करूंक आनी एक ताका उमेद भोगली आयज हीच उमेद जावन जे भशेन ताका लोकांचो अनुभव मेळ्ळो आपूण काम कुट्टाळ्यान करता देखून आनी आयज हांव ह्या ताच्या वावराक मान बागयता आनी जी लाग ताका पयले फावटी विचून काडून आनी दुसरे फावटी विचून काडून लोकांन आपली कामां करून घेतलेली ती आयज ताका ही खुशालकाय मेळ्ळ्या आयज हांव जसो ह्या MLAच्यान पासून काम करूंक जायना तशें आयज येदे व्हडले आंतून वाजान केलोलें आसा लोकांच्या कसल्या गरजांक तो पावलोलो आसा हांव आयज ताका आनी एक फावटी म्हज्या सगळ्या कुट्टाळकार भावांच्या नांवान ताका हांव हॅपी बर्थडे म्हणटा आनीक ताका बरें आवडटा आनी कुट्टाळेचो नवो MLA ताका लोकांनी करचो म्हूण ह्या म्हजें आवडे देव बरें करूं हाय माय नेम इज यमनप्पा तलवा and I am from Zuare Nagar. First of all, I would like to take an opportunity and greet the warm, happiest birthday to Antonio Vas sir. कित्याक लागून आमी हांगा रावलेले म्हणले because of whatever the good work has done Antonio Vas sir since his political career. And we all are here with him from Zuare Nagar people. We are supporting since long back as well, and we supporting further as well. And secondly, whatever the good work he has done is like, you know, work should speak louder than your words. That is the kind of person he is. And लोकांक केन्ना केन्ना help जाय, like Harsh went धाडलेले more than 100 times to all the places like Maharashtra, Karnataka and Tamil Nadu. We sent Andhra Pradesh and Kerala as well. And recently there was a tragedy happened in MES college around. There were 3 people got suicide themselves. And we sent them also to their native place, and there was no one around for them. And he also drive himself whenever the driver is not available. We always support him, we always stand by him. And we would like to wish you once again, wish you happy birthday to Antonio Vas sir. Antonio, happy birthday to you. तुका देव बरें करूं. ही माझी माय. Antonio Vas तुमकां खूब many happy returns of the day. आनी तो आमकां खूब पावला तेणें आमकां ही बॅट दिल्या ती एम्बुलन्सी सेवा केल्या तेणें आमकां खूब पावता तो आमकां जाटे पावला दर एका वापरता तेन्ना आमकां पावला तो आनी अशें खूब हेल्प केला आमकां तेणें गरजे वेळ आमकां धांवन येता तो केन्ना आपयता तेन्ना आमी धाडटा आपल्या मनशाक बीन आनी अशें आमी ताका खूब आभारी मानता अशें हेल्प आमकां दिवं आनी हातून वाज परत तुमकां एक आमी हॅप्पी बर्थडे. म्हजें नांव रोकेजीन डिसोजा हांव पाली गांवचो पयले सुवातेक आज म्हज्या इश्टाचे बाब आंतोन वाज तेजे जल्म दीस हे जल्म दिसाक हांव म्हज्या नांवान
तशें म्हज्या डिसोजा फॅमिलीच्या नांवान सगळ्यांच्या आमच्या घरच्यांच्या नांवान बाब आंतोन वाजाक तेज्या जल्म दिसाची पोरबी हांव दितां. आय विश हिम a very happy birthday and many happy returns of the day. May God bless him and protect him always. So आज म्हाका म्हज्या इश्टाची जल्म दिसाचे निमतान सांगून दिसता की हो एक मनीस 100तल्यान एक मनीस असो जल्मता जो मनीस गरिबांचे सेवेक दुसऱ्यांच्या गोरजेवंतांच्या आदाराक पावपी मनीस हो एक म्हाका कोर्तालीं कॉन्स्टिट्युएन्सीचो 2 पार्टी लोकांनी ताका भोव मोतांनी हाडलेलो Z.P मेंबर श्री आंतोन वाज आज म्हज्या वेलसांवच्या गांवांत एक पोटजोड केसो तो म्हाका दिश्टी पडटा. आनीक म्हजी ताका शाबासकी ह्या वेळार तो लोकांक ह्या कोविडाच्या टायमाक आपल्याक पासून पॉझिटीव आसतना तो लोकांच्या हुस्क्यांत म्हाका फोन करतालो आनी म्हणटालो लोकांक कितें गरज ते सुयेक पावोवपाक तूं आदार कर, आपल्याचो सदांच तुका आदार आसा, कांय नजो आपूण पॉझिटीव आहा जाल्यार तरूय म्हाका हुस्को आहा. ह्या उतरांनी म्हज्या दोळ्यांत दुकां भरतालींत. असलो मनीस आमकां देवान एक कोर्तालीं कॉन्स्टिट्युएन्सीक फावो केल्लो आहा म्हणून. आनी हांव ताका तेज्या बर्थडे दिसाक ताका बरो लांब यश हांव दितां आनी मागतां सदांच जी ल्हानविकाय तेज्या काळजांत उरल्यार पुरो म्हूण आनी सगळ्यांक जो तो आज पावता तसो पावल्यार पुरो म्हूण आनी 2022 वर्स ताका देवान एक खुशाल बरीत आनी एक लोकांच्या आदारान तो एक MLA जावन आमच्या गोंयच्या असेंब्लीन आमच्या कोर्तालींचो एक पोटजोड कसो पावल्यार पुरो म्हूण हांव देवा लागीं मागतां. आयज आंतोन वाज कोर्तालीचो Z.P मेंबर हाचे जल्माचो दीस देखून हांव म्हज्या फॅमिली सांगता ताका एक लांब पावक हांव दितां. हॅपी बर्थडे टू यू. बाबा आंतोन वाजन एक बऱ्यांतली बरी वस्त म्हणली कोर्तालीं उर्बन कोऑपरेटीव क्रेडीट सोसायटी फॉर्म घडून हाडली आनी हेजो नाब ल्हानांतल्या ल्हान मनशांक उपेग जालो. आज चोवपाक गेले जाल्यार ही कोऑपरेटीव सोसायटी कोर्तालीं उर्बन कोऑपरेटीव क्रेडीट सोसायटी ह्या गरिबांतल्या गरीब लोकांक आत्मनिर्भर करून तेणें एक व्हडली वस्त ह्या कोर्तालीं गांवांत तेणें लोकांच्या हातांत पयसो पावयलो आनीक जायते भाशेन लोन काडपाक फॅसिलिटीज आनी जायती मेळ्ळी. आनी तेजे भाशेन जेन्ना लायटी बिलां दुसरी उदका बिलां हांकां लायणी वयचें पडटालें दुसरे कडेन ती फॅसिलिटी ताका आज ते बँकां करपाक मेळ्ळी. हांव विनय नायक स्पोर्ट्स फॉर युनिटी हाजे वतीन सर एंथनी वाज Z.P मेंबर कोर्तालीं हाका आपल्या बर्थडेची उनुनीत परबी दिता आनी ताका खूब यश हांव दिता. तशेंच तांणी आमकां फर्स्ट टायम जो आमी कोर्तालीं फॉर युनिटी आनी स्पोर्ट्स फॉर युनिटी हाज्या नांवान आमी फुटबॉल ऑप्शन बेज लीग फॉर्मेट टोर्नामेंट ऑर्गनायज केल्लो आनी एंथनी सरान आमकां हो टोर्नामेंट करपाक फूल स्पॉन्सरशीप दिल्ली. त्या खातीर ताजें आमी काळजान सावन देव बरें करूं म्हणटा आनी ताका फेलिसिटेट करता ही ट्रॉफी दिवन. आनी तशेंच हांवें वान्स अगेन फूल फुटबॉल फॉर युनिटीच्या क्लबाच्या वतीन हांव ताका आनी एक फावटी बेस्ट विशीस म्हणटा ताच्या फुडल्या कामा खातीर आनी जें कितें तो कार्य करतलो ताच्या खातीर. आनी वान्स अगेन हॅपी बर्थडे टू एंथनी सर. हॅपी बर्थडे आंतोनियो वास बाबा. म्हजें नांव मोगालीस गोमेस. ही आमगे 5 डिविजन कोर्तालीं विलेजीस आनी हे जायते त्रास केले. चड भुरग्यांक फोन करून चड वयर काडलो आसात. भुरगीं येवन सोदून आसलोले न्हिदोन आसताले घरा आनी ते घरा वयताले आनी तांकां सगळ्यांक उठयतालो बाबा ह्या प्रॅक्टीस ह्या तो फोन एक कॉल 10 पाटी कॉल मारतालो. हॅपी बर्थडे आंतोनियो वास. गॉड ब्लेस यू. टेक केअर युअर सेल्फ. थँक्यू.
Hi, I'm Peter Barreto from Cortalim. And on this occasion of birthday of great leader, Mr. Antonio Vas, and who is a benefactor of the club of Cortalim villages, it gives me great pleasure to inform everybody that we, the first time our club, Cortalim villages, has been promoted in the first division, of Goa Football Association. Playing in the first division is a big achievement for a small club from our village, but it requires a lot of financial support. And we are blessed to have our Sir Antonio Vas to be our guidance and financial supporter. We are grateful to him. Because of him, we have been able to go forward. Happy birthday to my dearest President, Mr. Antonio Vas. म्हजें नांव आंतोन वास, हांव कुट्टाई गांवचो. आयज हांवें एक कविता बरयला म्हज्या गांव भाव जल्माच्या दिसाक. म्हजो गांवचो भाव आंतोन वास, मेंबर ऑफ जिल्हा परिशद. ही कविता ताज्या खातीर हांव म्हणून दाखयतां आनी ताळो म्हजो दिता. आंतोन बाब, आयज दीस तुज्या जल्माचो. आंतोन बाब, आयज दीस तुज्या जल्माचो. रूख संवरला वास परमळ मोगाचो. सुकणीं गावन मारता उलो, सुकणीं गावन मारता उलो. दोंगरान सोडलो खुशालकायेचो उमाळो, दोंगरान सोडलो खुशालकायेचो उमाळो. काम तुजें व्हांवता झरी सारकें, काम तुजें व्हांवता झरी सारकें. मळबा येदें काळीज तुजें, मळबा येदें काळीज तुजें. चाकरी करूंक ल्हान व्हड दुबळ्यांचें, सदांच उक्तें दार तुजें, सदांच उक्तें दार तुजें. मळबान आसता चान्नें पळोवन तुजें रुपणें, मळबान आसता चान्नें पळोवन तुजें रुपणें. जल्म दिसाचे परबेचें मागणें आमच्या सगळ्या गांवकारांचें, जल्म दिसाचे परबेचें मागणें आमच्या सगळ्या गांवकारांचें. आंतोन बाब, आनी एक फावटी तुका हॅपी बर्थडेची परबी दिता आनी हॅपी बर्थडे म्हणून तुका आर्गां ओंपता. हॅपी बर्थडे आंतोन बाब. जल्म दिसाची परबी दिता. आमच्या आंतोन बाबाक जल्म दिसाची आनंदीत परबी आवडटा. I wish Mr. Antonio Vas a very happy birthday. व्हडलो खुशालकायेचो दीस हांव येता आनी म्हणूंक सोदतां विश यू हॅपी बर्थडे बाबा आंतोन. आंतोन बाबाक हॅपी बर्थडे म्हूण एश आवडटा. हांव आंतोन बाबाक काळजांतान विश करतां हॅपी बर्थडे. बाब आंतोन बाबाक हॅपी बर्थडे म्हणा. आयज ताच्या जल्म दिसाचे निमतान हांव ताका उनोनीत परबी दितां. आयच्या तुज्या जल्म दिसाची उनोनीत परबी दितां. हांव बाबा आंतोन वाजाक हॅपी बर्थडे विश करतां. विश यू हॅपी बर्थडे. आंतोन बाबाक हॅपी बर्थडे म्हणटा. हॅपी बर्थडे आंतोन बाब, तुका खूब आयुश्य दिवचें लोकांचें काम करपाक. हांव आज बाबा श्री आंतोन वाज हांकां हांव तेंचे वाडदिसाची उनोनीत परबी दितां. हॅपी बर्थडे. हांव आंतोन वाजाक हॅपी बर्थडे म्हणटा. I wish you happy birthday Antonio Vas sir. जल्म दिसाक हांव म्हज्या नांवान जशें म्हज्या डिसोजा फॅमिलीच्या नांवान सगळ्यांच्या आमच्या घरच्यांच्या नांवान बाब आंतोन वाजाक तेज्या जल्म दिसाची परबी हांव दितां. विश हॅपी बर्थडे आंतोन वास. हॅपी बर्थडे आंतोन वास. हॅपी बर्थडे टू एंथनी सर. हॅपी बर्थडे आंतोन वास. गॉड ब्लेस यू. टेक केअर योरसेल्फ. Happy birthday to my dearest President, Mr. Antonio Vas. हॅपी बर्थडेची परबी दितां.